तूं गोंयचो सगळ्यान एक टॉप फिल्म मेकर, तूं बरी फिल्मां पळोवंक शकलो ह्या महोत्सवात? ना बरेच फावटी काय झालं की तिकीट आम्ही बुक केली पण ती प्रत्येक फावटी तिकीट मेळना. सगळे 8क सगळे तिकेटी बुक जाल्ली असता. आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां हांव थिएटरान गेल्लो पळय, थिएटरान 20 सिटां खाली आसली. आतां कित्याक इफीन कितें करपाक जाय, सपोज सिटां 20 खाली आसा जाल्यार भायर जे लोक लायनीक रावल्यात ते पयलीं रावताले पळय तांकां रश आवर म्हणून एक एंट्री आसताली. सो ती सिटां जर खाली आसा जाल्यार त्या बाकीच्या लोकांक ती दिवंक जाय. हे सिस्टम हांच्यांनी बंद केला म्हणून जाता कितें, तिकेटी सगळे बुक्ड असतात आणि थिएटरान लोक कमी असतात. 20-30 सिटां खाली असतात आणि मागीर ते लोक तिकेट बुक जे केला पळय ते येत ना. सो हे परत स्टार्ट जावपाक जाय. हे पयलीं चलतालें की भायर तो पळय जो मॅनेजर आसता, मॅनेजर हो ESGचो मनीस आसता, ताणें भितर सतत लक्ष दवरप. कारण पळय आतां इफीक आंतरराष्ट्रीय सिनेमा येतात आनी ते सिनेमा जे पळय हांगा सोखंदळ टिकाकार येतात तांकां जर प्रिफरन्स जर पळोवपाक मेळपाक, पूण आतां दिसता की सकाळीं हें सगळें लिस्ट सकाळीं 8 सुरू जाता. 8 जशें लिस्ट ओपन जालें 5 मिनटां भितर तिकेटी खपतात. अशें जावपाक जाय न्ही. म्हणून ते पळय थोडे लोक बूक करतात येनात. ही रश लायन पळय आहा ती दवरपाकूच जाय. रश लायन सामकी कंपल्सरी आसा. एटलिस्ट बाबा कोण एक 10-20 सिटां जी खाली आसत पळय तो सगळो मॅनेजर आसा पळय तो बाकीच्यांक भितर घेवंक शकता. दुसरें म्हणल्यार न्हू पयलीं एक पॉसिबिलिटी आसताली की एखादें फिल्म फॉर एक्झाम्पल बरें आसा, खूब लोक जर ते पळोवंक सोदतात जाल्यार लास्ट 2-3 दिसांनी ते घालूंक मेळोंक जाय. म्हाका उगडास आसा पयलीं एखाद्या फिल्ममेकरान फोन जर करून जर सांगत न्हू की बाबा रे हें फिल्म बरें आसा, ते दोनूय जे आसा पळय स्क्रिनींग हावसफूल जाल्ले आसा तेन्ना तिसरें स्क्रीन त्या फिल्माक दिवपाचें अशी पॉसिबिलिटी पयलीं आसताली. आतां तिवूय बी ना. म्हणजे एज फार एज आय नो EP जे आसा पळय ते 2 स्क्रीन 3 स्क्रिनींग मेळटा त्या फिल्माचे. 2 जर केले तिसरो एक आजुनूय उरता. सो ते बरें फिल्म आल्या तिसरो स्क्रीन तांकां दिवपाक जाय जेणे करून बरी फिल्मां लोकांक पळोवंक मेळटली. तुम्हाला आवडीचे तुम्ही निवडलेले चित्रपट पाहता आले का महोत्सवामध्ये? ॲक्च्युली नाही, कारण तिकीट बुकिंग जेव्हा सुरू होतं तेव्हा अगदी पहिल्या 5 मिनिटातच सगळी जी आम्हाला हवी असतात ती फुल झालेली असतात. आणि माझ्यासारखे जे सिनेप्रेमी आहेत जे सगळ्या भारतातून म्हणजे केरळमधून, महाराष्ट्रातून, कर्नाटकातून सगळीकडून इथे येतात, त्यांना खूप निराशा होते हे झालं. तर त्यामुळे माझं एक असं ऑब्झर्वेशन आहे याबाबतीत की पूर्वी जी रश लाईन नावाची एक सिस्टीम होती ती परत सुरू केली पाहिजे. कारण मग आतमध्ये जर रिकामे सीट राहतील, ज्या काही 10, 20, 5 राहतील त्या मग माझ्यासारख्या लोकांना शेवटच्या क्षणी तुम्ही दिल्या पाहिजेत. म्हणजे आम्हाला सुद्धा ते चित्रपटांचा आनंद घेता येईल.